गुड इवनिंग. हांव एडवर्ड कुयेलो, हांगासरलो सोशल वर्कर. आतां ह्या एक खड्डे पडपाक म्हाका दिसता एक 15-20 दीस तरी जाले. आतां पडत आसा. हो खड्डो पडला पळय तो रिपेर केलोलो. 2 दीस आदींच रिपेर केलोलो. आतां परतून जाला. सो हांव नको हेका सुपरवायझर आहा वो कॉन्ट्रॅक्टराक दिता आनी कॉन्ट्रॅक्टराचेर सोडटा. पूण हेका सगळे इंजिनियर मेळोन हेजो सोल्युशन काडूंक जाय. कित्याक आमकां हे कंटिन्युअसली येयलो दीस हें जालेलें नाका. कित्याक हो आख्खो स्ट्रेच डिटोस टू हो चालूच आहा. आतां हेजे फुडें वयशी जाल्यार थंयसर आनी एक खड्डो पडपाचो आहा. कित्याक ऑलरेडी डिप्रेस जाल्लेलें आहा तें लाग येयलेली आहा. नेक्स्ट येयलेल्या दिसा खड्डो पडलो म्हणून आमच्यो पायपलायनी फुट्टो. त्यो कित्याक फुट्टा? हेजेर प्रेशर पडटा मातयेचो. वयल्यान तर माती घाल्ली तेजेर प्रेशर पडटा. पायप खाला देंवता आनी ते पायप फुट्टा. नाजाल्यार सॉकेटान सान सुट्टा ते. सो इट इज नॉट देट क्वेश्चन हेजो PWDचे पायपलायनीचो. तेतून कांय ना. पायपलायन हाडला पडली म्हणून उदक वचोन ते मागीर माती आहा पळय ती लोबरां घालना पळय तितून भितर वयता. पूण ही आतां इतली माती ही वयता ती खबर काडपाची कोणें आमचे इंजिनियर आहा पळय जे कोणें काम केलां हेजेर. आनी हेका सुपरवायझींग करून आसतना हें काम जालां. जेन्ना हांवें फिलींग करता आसतना जे पेक्षा फिलींग जावंक जाय आसलें तशें जावंक ना. त्या खातीर हें सगळें जालां. आतां खूब दीस जाले हो जो हांगासर इशू आसा तो चालू आसा. सो जशें की तुमी म्हणटा कोणी हांगा इंजिनियर ऑर कोणी काम केलें तेंच्यांनी हांगा सायट विजीट करून गेला. आयज कोण तरी खन्ना म्हणून येयलोलो. आतां तो कसलो हें हांव नको. तो म्हणटा सुयेज दितो. पूण आमकां हे तो येवन आमकां सोल्युशन जाय हांगासर. सो आमी मागता ह्या इंजिनियरा लागीं तुमच्या CMा लागीं तांकां ते टिमींग धाडपाक आनी हेजेर स्टडी करून कितें तरी रिजॉल्व करपाचें हो इश्यू. असो कंटिन्यूस तर जालो कोण केन्ना कितें पडत आनी भितर असो तर इतली भिरांत आसा. नाव वॉट आय अंडरस्टँड हेजे वरसून कितें कळोन घेतलां हांवें की 3 डिपार्टमेंटां जावं 3 कॉर्पोरेशनां हितून इनवॉल्व आहा. फर्स्ट स्टार्टींग म्हणटा ते जायका. दे हॅव इटन ऑल द चेरी एंड दे हॅव डिसअपियर्ड. सेकंड सिवेज कॉर्पोरेशन आनी थर्ड PWD सिवरेज. Now this is a blame game which has been going right from the start. आता सिवरेज कॉर्पोरेशन म्हणटा ते सिवरेज PWD सिवरेजाचें काम म्हणून. ऑन अ संडे आयज कोण तरी बाय द नेम ऑफ खन्ना हॅड कम ऑन सायट अलॉंग विथ ऑल हीज इंजिनियर JEB कोण तरी येयल्ले. शॉकिंग टू सी देम ऑन अ संडे बट दे हॅड कम. पूण तेंच्यांनी दे हॅव नॉट गिवन एनी कॉन्क्रीट सोल्युशन. दे हॅव जस्ट मेड अ रिपोर्ट आनी सांगलां की हेजेर आमी एक्ट करतले म्हणून. बट दीस इज नॉट द टायम टू एक्ट. दे ऑलरेडी सॉल्व जावंक जाय आसलें. The people of Kalangut, especially from Kalangut circle till Baga, facing this problem of roads Surogud na water. Every day people have to call us saying that there is no water and the pipeline has been broken. ह्या हांगासर कितें जालां ते सायड बिकम अ पजल. आतां तूं हांगा पळयशीत when that खन्ना had come तेणी हांगा एक पायप पळयलें आनी इट वॉज शॉकिंग इन्सिडंट. ते पायप तेंच्यांनी सुएजीचेर लायला बट इट हॅज नॉट बीन कनेक्टेड टू द मॅन होल. आतां तेणी इन्स्ट्रक्शन दिला की ते कनेक्ट कर म्हणून. आतां आमी हो रस्तो फुटोवंक नासलो जाल्यार दीस वूड हॅव बीन एन इम्पॉसिबल थिंग. तेणी पळयलें म्हणून तेंच्यांनी सांगलें. दॅट क्लियरली शोज दॅट देर हॅज बीन नो मॉनिटरींग डन टू दीस प्रोसेस. आनी एट द सेम टायम आतां पळय बींग अ संडे दे डीडंट हॅव दॅन मिशनरी तेंचे कडेन JCB सुद्दां नासली. ती आमकां प्रोवायड करची पडली. सो डिस्पायट ऑफ कंट्रोलिंग द एंटायर गोवा बाय दीस सिवरेज कॉर्पोरेशन तेंचे कडेन एक ऑन अ संडे वेन देर इज अ मेजर प्रॉब्लम दे कांट प्रोवायड अ JCB. दॅट मिन्स इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. And the authority needs to take some concrete action and solution for this particular problem. Otherwise, Kalangut till Baga is gone for a toss. And especially the sewerage, Zaika I would say, who has already eaten all the cherry and they have disappeared. This is what the disappeared. They have to come back. They need to be brought back over here. And whatever the problems and the issues which they have let us over here, that needs to be solved on priority. Whether the sewage corporation does it or the PWD sewage does it, that's a different concern. आता तेंच्यांनी कनेक्शन ऑलरेडी मारलेली. a few houses have got connection. पूण ती आतां sewage खंय वयता nobody knows. तो बाबडो वन सुपरवायझर काम ताका कांयच खबर आसना. तो म्हणटा कनेक्शनां मारल्या पूण ती खंयसून भायर सरता ती आमी नको. द सेम क्वेश्चन ते खन्नाकूय विचारलेलो आमचे. ही इज ऑल्सो क्ल्यूलेस. तो म्हणटा आपल्याकूय खबर ना वेर इट इज गोईंग.
सो खंय वयता ती कोणाकूच पळोवत जाल्यार ती सिवरेज दिवपाचीच न्हू आनी एट द सेम टायम आय थिंक आनीक 2 म्हयन्यांनी ती PWD आमकां बिलाय लावंक दितले लायक हाव वी गेट द वॉटर बिल्स ते कोणाची कनेक्शनां कनेक्ट केला तांकां उदकाची सिवेजीचे बिलां येतली अशें म्हाका तो कितें म्हणटालो सो पीपल ऑल्सो नीड टू बी केअरफूल बिफोर allowing them to connect. This problem needs to be resolved and then only to give the connection. ही दुसरी नाही हे दुसरी सिवरेजाच्या लाईन देवला सिवरेजाच्या लाईनीक लागून उदकाच्या लायनीचे प्रॉब्लेम जाला ओके कळ्ळें न्ही ताका लागून आतां आमी सिवरेजाचें बी काम करूं लागला हेजे उदकाचें बी काम करूं लागला कितें नवीन पायप घालता आता आतां नवीन लोखंडाचे पायप घालता DI घालता ओके जेई येऊन गेल्ले आसा आता जेई SC BC सगळे येऊन गेलो इन्स्पेक्शन करून गेला तेणे कितें म्हटलं तेंच्यांनी आता हे कितें सांगला कितें सोल्युशन काडुया म्हणलं आता ते सोमार तेंचे मिटींग जातले ते सोल्युशन काडटले आमी काम करून ती सोडुया ओके म्हणजे आता हे तुम्ही नवीन पायप घालतले हय. रिपेअर करतले आणि त्याचेर परत लॉबरा घालून हो रस्तो रस्तो करून अर्धे रस्तो ओपन करतात आमी ओके इल्लोसो ओपन करून बॅरिकेड करून बंद करून दवरता आणि बाकीचे उदक रस्तो चालू करता रस्तो चालू करता सध्या हांगासर एक सायड तुम्ही बंद केल्ली आसा एक सायडान बंद केला आता आमी आनी मातशे 1-2 वरां उदीक सगळो रस्तो ओपन करता ओके कितल्या म्हणजे आता कितलो टाइम लागतलो हे हे कंप्लीट करपाक एक आता आमचे सगळे तयारी आसा 1-2 वरां भितर आमी हे कंप्लीट करून उदक सोडून चेक करतले चेक करता हां देव बरें करूं